हेणी आपल्या सरपंच पदाचो भान राखून कितें योग्य ती कारवाई करप असली आसता. आयतारा दीस इश्यू जालो, नेक्स्ट डे सकाळी उठून सरपंच स्वता कंप्लेनर तेणी वचून कंप्लेन केली आमच्या फॅमिलीची की हे अशें अशें बाबा पोल घालता, आनी तेणी नोटिसी धाडलेले आहा सगळ्या लोकांक. विथीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम सकाळी वचून तो कंप्लेन बरयता, विथीन फ्यू मिनिट्स तो आपुणूच त्या कंप्लेनीचेर सरपंच म्हणून सायन मारता आनी रोखडेच अर्द्या वरा भितर सगळ्या लोकांक नोटीस येता. म्हाका दिसता ही एक हिस्ट्री जाल्लेली आसता गोंयच्या इतिहासान. स्वता कंप्लेनर सरपंच सायन मारता आनी सगळ्या लोकांक इतली फास्ट म्हाका दिसता नोटीस गोंयच्या हिस्ट्रीन कोणीच सर्व करूंक नासलें आसलें. सो हेचेर कळटा की तेणी कितें चिंतून कितें कारवाई केल्ली आसतली. आनी हें म्हाका दिसता पळोवन ताका अशें दिसता की तो गांवांक आमच्या कितें न्याय दितलो. बाउन्सर हाडून प्रॉपर चॅनल ना फॉलो करून आसतना आपणाक जाय तशी मनमानी कारभार करून जे नोटीसी काडल्या ती अत्यंत चुकीची गोश्ट आहे. हेची मिडियान आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत, पंचायत मिनिस्टर यांच्यांनी हेचेर दखल घेवन हेचेर योग्य ती कारवाई करपाची अशें आमचे सगळे गांवचे लोक आनी आमचे वाड्यातले लोक मागता. दिशिल्लो आनी सगळे 4-5 बाउन्सर 15 एक तरी बाउन्सर तेणी हाडले आनी पीडबूल हाडलो भितर. आनी तो आतां आमचो मांद्र्याचो प्रथम नागरीक आनी हो सरपंच. ह्या सरपंचान असं करप आमकां हें बरं दिसना. मागीर गांवाचो कसो हित करतलो. म्हाका दिसता प्रत्येक कसलो मॅटर जालेलो तो बाउन्सर आनी कुत्र्यांक घेवन येतलो. मागीर बसान ह्यो शॉर्ट खंयचा हितून सोंपोवंक जावं न्हू तो करिना, तो वाडयता. जेव्हा तूं प्रॉपर्टी दुसऱ्याची घेता, आपली घेता दुसरी, जाल्यार तितून वाड जाय न्हू. जाल्यार ती वाड कोणी दिवप तूं पळोवंक जाय पयलींच. आतां TCP प्लॅन लावंक जावो वाड मेळंक जाल्यार तूं आपूण करूंक जाय न्हू. तूं येता दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन वयता घुसता हें बरोबर दिसना न्हू. आमी जेव्हा आमचो सर्वे करता, आमी करता, आमचो डिवायड करता, जाल्यार हेका तूं काय पडलेलो हो आपूण वाड सोदता. आमी त्या खंयचे वाड दिवप. तुजी वाड म्हटल्यार तूं कायद्यान बघ, आमकां काय सांगनाका म्हटल्यार. म्हळ्यार तो असो आवाज हे करता, तुमकां वयता धमकी दिता, कशें करता ते पळोवया आनी हें करया. आनी तेणी आतां आमकां नोटीस काडल्या हेची पळोवया म्हटलं. आतां नोटीस काडटा कसो करता तो पळोवया. नोटीस कित्याक काडली, कित्या खातीर नोटीस काडले आतां आतां आमकां आमी स्टॉप द वर्क म्हणून सांगलें तेणी. आमी फक्त फेन्सिंग केलें आनी पोल घातलेले ते तेणी येवन मोडले. हरशीं खंयच्या रायटान तेणी मोडले ते आमकां खबर ना. एज अ सरपंच म्हणून तेणी आपली नोट करून आमकां नोटीस धाडूंक घातली, पूण तेंच्यांनी कशी आसा घातली एक प्रॉपर चॅनलान करूंक घातली. तेणी करूंक ना, तेणी आपूण पर्सनल केल्या. सरपंचाची सायन आसा तेचे, सेक्रेटरी सायन ना. आनी आमी ते सव करूंक ना. दुसऱ्या दिसा तेणी पोस्टान धाडली, आमी घेतली. मागीर कोणी येयलें ते कळना. पोस्टाचो लेटर म्हणजे आमी फोडल्या उपरांत कळटली न्हू म्हणटा. आतां पुलीस स्टेशनार कित्याक गेले तुमी? आतां पुलीस स्टेशनार आमी काय जालें तेणी धमकी दिल्या उपरांत आमचे ल्हान ल्हान भुरगीं आसा, कोणा एका बाउन्सराक हाडून ताका मारूं शकता आनी कितें करूं शकता. आमी सांगूंक शकना म्हणून आमी CC दिवपाक गेल्ले. आमच्यातले सगळे असले ते गोवेकारूच असले. सो गोवेकार असले आनी आमी पळोवपाक गेल्ले कितें जालां आनी हें. सो एक पद्दत आसता, अमिकेबली कितें आसता तें सॉल्व करप आसता. इट्स नॉट दॅट आमकां एग्रेशन दाखोवप कितें दाखोवप आनी हें इजिली सॉल्व जावपाक शकता आसलें. पूण जेन्ना आमी पळयलें की खंय तरी वी आर बीन थ्रेटन्ड वीथ bouncers. I don't know how bouncer culture is favored. Okay, the honorable CM is supporting that we are not here for bouncers. Okay, he is safeguarding us. Okay, so in that case, and at the same time there was a pit bull breed which also honorable CM has said we are not allowing. So in both the cases we have our support of our chief minister, where he is supporting us that अशें कांयच केन्ना जावपा ना. आनी अशें जाता तेन्ना वी आर आस्किंग हिम that please support, and we are asking our honorable MLA please intervene in this. Okay, because we need your support. We need, because this is injustice and this is something aggression which we don't want all these things.